कर्नाटक राज्यान बेळगावात तिसऱ्या साऊथ झोन टेनिस क्रिकेट चॅम्पियनशिप 2018 सर्तींत गोंय टेनिस क्रिकेट असोसिएशनान सर्तीचे पयलें इनाम मेळयलां. देखून गोंयचें नांव उंच पांवड्याचेर पावलां. 27 आनी 28 दोन दीस टेनिस क्रिकेट सर्त चलताली. गोंयचो पंगड सोमाराक गोंयांत पावला. कर्नाटका क्रिकेट असोसिएशन यांच्यानी ऑर्गनायज केलं बेळगाव येथून. आमची गोयची टीम फर्स्ट टाइम रिप्रेझेंट झाली आणि आमच्या सगळ्या प्लेयरांच्या मेहनतीन बरो परफॉर्मन्स दिलो. फर्स्ट प्लेस आम्ही थंय आमकां फर्स्ट प्लेस गावली ह्या टुर्नामेंटाक. सो एज अ प्रेजिडंट ह्या नात्यान हांव म्हाज्या सगळ्या प्लेयरांक आनी टेक्निकल टीम्स कोच आनी ऑफिस बेररांक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता आनी फुडच्या वाटचालीक तांकां शुभेच्छा दिता. क्रिकेट म्हणजे फक्त हांगा हार्डबॉल यूज करून ही ओवर आर्म बॉलिंग घालून ही क्रिकेट आसा. सेम सगळे रूल एज अ लेदर बॉल ह्या भितर. आनी आमी फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट केल्ले तितली आमकां आयडिया नासली, पूण आमी तरी आसतना आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी वेल परफॉर्म केल्ले. टोटल आमच्या साऊथ झोन सो आमच्या हितून 5 स्टेट सगळे पार्टिसिपेट जाल्ले. कर्नाटका, तामिळनाडू, तेलंगणा, गोवा आनी आंध्र प्रदेश. सो ह्या भितर कर्नाटका ही सगळ्यांत टॉप टीम आसली, अनडिफिटेड फॉर लास्ट 5 टुर्नामेंट नॅशनल्स. सो आमी फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री आमी थंय क्रिएट केली. आमी थंय वचोन आमकां आमचे फूल इंडिया असोसिएशनान आमचे वाव जाल्लेली आसा. आमकां थंयसर खूब एप्रिसिएशन मेळ्ळेलें आसा. सगळ्यांनी आमकां ऑल ओवर इंडिया आमकां कॉंग्रॅच्युलेट केल्लेलें आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आमकां कोणाक क्रेडीट दिता इतले जे मोठे जे तुमी घेतलेले आसा ताच्यात? आमचे क्रेडीट सगळे आमची टेक्निकल टीम आनी आमची ही स्पोर्ट टिमाक वयता. तेंच्यांनी वेल परफॉर्म केले, वेल प्लेड. सगळ्यांनी आपले 100% दिला आनी ते हांगासून गोवासून गेले जिखपाक खातीर अशेंच तेंचे मनोबल आसले आनी ते जिखोनूच येतले म्हणून गेल्ले. हेज्यान फुडें सुद्दां अशेंच आमी एवरी इयर पार्टिसिपेट करपाचे आनी आमी जिकातूच रावपाचे. सगळे नॅशनल एज वेल एज साऊथ झोन खंयसर चॅम्पियनशीप आतां ही आमची जाल्लेली ह्या भितर आमी लीग मॅच जाल्लेली. सो टॉप 2 टीम्स चॅम्पियनशिपाक डायरेक्ट क्वॉलिफाय जाल्लेले. सो आमी आतां गोवा टीम एज अ रिप्रेझेंट करतली चॅम्पियन्स ट्रॉफीक आनी आमी ती 100% चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखोन घरा येतली. आमकां हांगासर टेनीस क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया फेडरेशन हेंच्यांनी आमकां फूल पावर सपोर्ट केलो. सो आमकां तेंच्यांनी आतां एफिलिएशन दिल्लेलें आसा टेनीस क्रिकेट गोवा टेनीस क्रिकेट असोसिएशन आमचें रजिस्टर्ड करपाक. सो आमकां बेगींतले बेगीन हें आमचे गोवोरमेंटान आमचें असोसिएशन आहा तें बेगींतल्या बेगीन रजिस्टर करपाचें आनी आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो. सो आमी नेक्स्ट टायम आमी त्या प्लॅटफॉर्मार रावन सगळ्यांक गोवा टीम ही सगळे इंडियन नंबर 1 अशी रिप्रेझेंट करूंक शकता. बेळगावा टेनिस क्रिकेट सर्तीक गेल्ल्या गोंयच्या टीमीन शेगीत 5 वर्सां जैत सांबाळून दवरिल्ल्या कर्नाटक टीमीक हारोवन इतिहास केला, अशें कॅप्टन विठ्ठल वारकान सांगलें. प्रेजिडंटान खूब बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आमकां थंय वचून खेळपाची आनी सगळे आमचे भुरगे बरे खेळ्ळे. सगळ्यांनी साथ दिवन आमी एकामेकाचें आयकून गेम खेळ्ळे. थंय टोटल 5 टिमी आसली आनी आमकां 5 गेमी आसल्यो. सो आमी 5य गेमी जिखोन थंय टॉप केले आनी आमकां गोल्ड मेडल मेळ्ळें. कर्नाटका ही जी टीम आसली ती अनबिटेबल आसली 5 वर्सां खातीर. तांकां बी आमी मारले आनी थंय हिस्ट्री क्रिएट केली. हांव मागता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन की आमच्या असोसिएशनाक बरो ग्रावंड दिवचो आनी आमकां अशेंच हेज्या फुडें खेळपाक चान्स मेळचो. आमची ही गोंयची टीम ऑल इंडिया चॅम्पियनशिपाक क्वॉलिफाय जाला. आमकां थंय खेळपाक वचपाचें आहा. थंय आमकां बरो सपोर्ट करून धाडचो गव्हर्मेंटा कडेन अशें मागता. म्हाका प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणून बेळगाव एक प्रायज मेळ्ळें. तशेंच आमचे टेनीस बॉल क्रिकेट असोसिएशन आहा तांकां गव्हर्मेंटान एक फूल सपोर्ट करचो. कित्याक आमी क्वॉलिफाय जावन बेळगांव जिखून आतां हिमाचलू वतले. थंयसर आमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचो. थंयच्यान आमच्या प्लेयर्सांक जे भुरगे येता तांकां फुडें खूब चान्स आसा इंटरनॅशनल लेवलाक खेळपाचो. सो आमकां गव्हर्मेंटान थंय सपोर्ट करता. फर्स्ट मॅचीक म्हाका मॅन ऑफ द मॅच मेळ्ळें. त्या खातीर हांवें 4 विकेटी काडलेल्यो. त्या खातीर म्हाका मॅन ऑफ द मॅच मेळ्ळें आनी बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट मेळ्ळें. सो 4 मॅचीन हांवें टोटल 10 विकेटी काडल्यो मेळ्ळ्यो.
कॉलेज हांव एक्चुली गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ सांकलीमान शिकता. सो हांव BSc लास्ट इयर. सो खेळपा खातीर हांव म्हाजो टायम मॅनेज करता. सो सकाळी 9 ते दनपारां 3 मेरेन हांव कॉलेज आसता. सो आफ्टर दॅट हांव जेवन खावन कितें मेळटा तें खावन समजा प्रॅक्टिसेक येवन कित्याक म्हाका उमेद आसा खेळपाची आनी आज म्हाजी पॅशन अशी धरता. आनी म्हाका 2 मॅन ऑफ द मॅच आनी मॅन ऑफ द सिरीज गावला फूल टुर्नामेंटाक. आनी हांव आमच्या सराक आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां चान्स दिलो खेळपाक ह्या व्हडल्या टुर्नामेंटाक.